पंचायत सेक्रेटरी काढल्यार ऑनरेबल हायकोर्टाचे डिसिजन जाल्यार सगळे ऑफिसर्स घेतात तेका लागून ते लायब्ररी करूंक लागले तरी पूण आसतना आमची जेन्ना मिटींग जाली हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी लिगल टीम सगळी बसलेले तेन्ना एकूच हे केलें आमी की ते इंटरव्यू जावपाचे हायकोर्टान थ्रू गव्हर्मेंट वयता थंयसर की हे खंय तरी होल्डार दवरपाचे कित्याक होल्डार दवरपाचे जे म्हणजे हेचेर आमच्या एमडीआर जो आहा सेटबॅकांची जी घरां आसा ती घरां आनी तेच्या ऑर्डरी ते कोमिदान आसा इंटरनल रोड आतां म्हणटा इंटरनल रोड 10 मीटर न्हू इंटरनल रोड सरकाराचे आसा तिके घरां ते 3 मीटर कायदो म्हणटा इंटरनल रोड 3 मीटर जाल्यार थंयच्यान 2 मीटर सेटबॅक सोडा ह्यो कायदो म्हणटा सो एमडीआर रोड ह्यो आमकां आयज खंय तरी स्टॉप म्हणजे इम्प्लिमेंट केला तो खंय तरी रिमूव करपाची गरज आसा तेका लागून ऑलरेडी ऑनरेबल चीफान एश्युअर केला जे फाटल्या दिसांनी तुमी जाणात आसतले रेग्युलरायझेशन केल्लें आनी ते खंय तरी स्टॉप केलें 2014 पयलीं कोणी घरां बांदलेली ती खंय तरी रेग्युलरायज करची म्हणून हे ऑर्डर काडलेली सर्क्युलर काडलेले आनी आमचो डेप्युटी कलेक्टर ते रेग्युलरायज करताले त्या प्रमाणे आयज डिसिजन जाला म्हणजे जे ऑनरेबल हायकोर्टा कडेन जे गव्हर्मेंट इंटरव्यू जातली तेका टायम मागतले आनी टायम मागतले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान डिसिजन घेतला परत रेग्युलरायझेशन करपाचें आनी रेग्युलरायझेशन ते 2014 खंय तरी आनी एक्सटेंड करून वाडोवन ती वर्सां वाडोवन कोणाची घरां दुकानां आसात नवे प्रश्न टेनंटेड घरां आहात तेंकां रेग्युलरायझेशन करपाचो ते एक कायदो करचो म्हणून आनी तो कायदो करता आसतना खंयच्या सरकारान कायदो करता तेन्ना एंटायलिबिलिटी बीन एजी सगळे बसोन तो सारको ड्राफ्ट करचो पडटा आनी ते पर्टिक्युलर टायम लागता सो ते घरां चालू आसा ऑनरेबल चीफने एश्युअर केला की 100% आमकां न्याय मेळटलो म्हणून तरी पूण आसतना हेच्या एगेन आमदार तुमचो म्हणून तुमकां उतार दिता ह्यो रोड आहा तो 8 ते 10 मीटराच्या वयर कसो वयचो ना आनी उरलो रोड आहा तो रिमूव करपाचो 8 ते 10 मीटराच्या परत जाता 8 ते 10 मीटराच्या वयर हो रोड चोपडे तूं केरी कडेन जावचो ना कोणाचे घर वयचे ना कोणाचे घराची इंच सुद्दां माती सुद्दां वयची ना हें काय करता आतां सगळ्यांनी आपले ग्रेडियन्सीस सांगले सगळ्यांनी मांडले पूण बरे दिसले सगळे पंचायती इवन सगळे पॉलिटिकल लिडर्स पॉलिटिकल बारीक बारीक कोण सरपंच हे सगळे एकी कडेन प्लॅटफॉर्मार हे आनी ही एक वयर हांव सदांच भाशणां म्हणटा राजकारण इलेक्शन आसतना करचें आनी जेन्ना संकट येता तेन्ना प्रॉब्लम्स येता सगळे एकी कडेन येवचे संकट प्रॉब्लम जाता ते एकी कडेन येवं पूण डेव्हलपमेंट जाता आमच्या स्थानिक फायदो जाता तेन्ना एकी कडेन येवचे तेका लागून सगळे एंटायर सगळ्या पंचायतीक 9 पंचायतीक हांव धन्यवाद म्हणटा आनी कॉंग्रॅच्युलेशन कित्याक तुमी एक स्टेप आयज सगळ्यात बरें केलें आनी तुमकां रिक्वेस्ट करता तुमी सांगल्या प्रमाणे प्रत्येक पंचायतीक थाराव घेवचो थाराव घेवन म्हाका इंटिमेट करचें आमी सगळे जाण एक डेलिगेशन घेवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर या इन्क्लुडींग झॅडपीज आहा मागीर आमचो आमदार आहा सगळे या दिवया आनी हो जो आमी एमडीआर रोड लायला तो ओडीआर करपाक प्रपोजल दिवपाचो एमडीआर रोड रिमूव जावप खरें गरजेचें आहा कित्याक आयज आमी कितले सांबाळूंक शकतात म्हणजे आतां ऑनरेबल माजी आमदार म्हणटा की त्या टायमाचेर एक 5 स्टार हॉटेल आनी तो हॉटेलाक रेगुलेशन काडलें आनी ऑर्डिनन्स पास करून कॅबिनेटान ते रिमूव केले आनी ते खंयचे सरकार आसले ते सगळ्यांक खबर आसा आनी ते जर ते स्वता हांवें हे सेवेन काडले म्हाजे खूब आरोपूय जाल्ले तेच्या फर्स्ट सेक्रेटरी जेन्ना आमच्या हरमला केरकरवाड्याचेर प्रसंग येयलो त्या टायमाचेर आनी इतले एश्योर करता की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान क्लियर मेसेज तुमकां दिल्या भिवपाची गरज ना तुमची घरां कोणूच आतां वचूं ना तुमकां प्रोटेक्ट करपाचो पूर्ण प्रयत्न जातलो जशें आमी हरमला सगळे कडेन केरकरवाड्यार केला तेंचेर व्हडलो संकट येयलो हायकोर्टान ऑर्डर पास केली तरी पूण ह्या सरकारान खंय तरी इंटरव्यू जावन सगळ्यांक सांबाळ्ळें आयज कितें सांबाळ्ळें आयज कितें सगळ्यांक प्रोटेक्ट केलें तशेंच आयज जो एमडीआर रोड जाला तो डिनोटिफाय करून सगळ्यांक प्रोटेक्ट केलें सगळ्यांक सांबाळलें परत एकदा अभिनंदन तुमचे सगळे एकी कडेन येयल्यात आनी अशेंच एकजुटीत रावन म्हाजे बद्दल सगळे कार्य तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।